नवीन उद्योग व्यवसाय करपाक फुडें येयात, सरकार तुमकां आदार दिवपाक तयार आसा अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी वेपाऱ्यांक दिलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारा सकयल्या सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान भाजपान दिवचले आयोजीत केल्ल्या वेपारी संमेलनात मुख्यमंत्री उलयताले। ह्या संमेलनाक भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सी.टी. रवी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, आमदार चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेट, भाजपाच्या जनसंपर्क अभियानाचे संयोजक दयानंद सोपटे आणि हेर हजर आशिल्ले। वेगवेगळे जे बिझनेसीस आसा पळय न्ही, म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी नवीन भुरग्यांनी विचार करपाची गरज आसा। ते जर केलें जाल्यारूच फ्युचर आमचें आसा आनी ताका लागून म्हणजे आमकां जो सपोर्ट जाय तो सपोर्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडल्यान सातत्यान हांवें त्या खातीर म्हटलें न्ही, म्हणजे आज IPBच्या अंतर्गत इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्या अंतर्गत तुमकां जर एखादो तुमच्या जमनीन, परत सांगता हांव, जी जमीन सेटलमेंटूय ना त्या जमनीन जर एखाद्या हॉटेल घालपाक जाय आसत जाल्यारूय वी आर रेडी टू गिव यू द क्लियरन्स। वी हॅव द पावर। आमकां पूर्ण नॉर्थ गोवान तो स्कोप आसा, आमी ते करू शकता। म्हणजे बरेच जाण हांव कशें करतलो आनी इफ म्हणजे जॉईंट वेंचरात खूप लोक येवपाक तयार आहा, यू कॅन गो म्हणजे इन्स्टेड ऑफ सेलिंग द लँड आमचे गोंयकार जॉईंट वेंचरात कित्याक एकटाक लँड सेल करची, जॉईंट वेंचरात बिझनेसाक वयचे, तेंच्या बरोबर पार्टनर जावचो बिझनेसाचो गोंयकार, आमकां बरें दिसतलें। आमचो गोंयकार जॉईंट वेंचरान तेच्या बरोबर गेलो। वी आर रेडी टू टेंट सिटी फ्लोट करपाची आमची तयारी आसा। म्हणजे सो मेनी पीपल आर रेडी टू सेट अप इन द टेंट सिटी। गुजरातान टेंट सिटी नावाचो न्यू कन्सेप्ट आयलो, म्हणजे आता 200 रूम जर तयार करपाक जाय ते टेंट घालूनच तयार करता। कन्स्ट्रक्शन ना काय ना आपली आयडल लँड आसा, यू कॅन कम विथ अ प्रोजेक्ट, पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट। ज्यांच्या आधाराचेर भारतीय जनता पार्टीने मदत मांडली आसा आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात जी वृद्धी या देशात सगळ्या क्षेत्रांनी जी वृद्धी झाली आसा हाचे जास्तीत जास्त श्रेय हे व्यापारी बंधूक आसा। आम्ही सदांच म्हणतात, जाणटेले केन्ना म्हणटाले की सगळी सोंग करून जातात, परंतु एकच सोंग म्हणजे कठीण आसता, ते म्हणजे पैशाचे आर्थीक सोंग। मनशाकडे जर ती लक्ष्मी नसत जाल्यार बाकी सगळ्या गोष्टी आम्ही त्या काय अर्थ आसत आणि त्यामुळे या अर्थाचे उत्तम उत्पन्न करते। प्रत्येकाच्या बोल्सान हे सगळ्या गोष्टी आसच्यो यासाठी जे प्रयत्न कष्टाची पारदर्शकी म्हणतात आम्ही ती करून समाजाचे एक सूत्रबद्ध बॅलन्स सांभाळपाचे काम जे हा तो व्यापारी वर्ग करता।